आमच्यो आईच्यो खंती दुखी बेजार आयलास मेळू तुका जिणेत सदां समाधान रस काळजा मोना भिजवूंक येता कवितेचो पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस. बिरी बिरी पावस सीझन 4. दायजी वर्ल्ड आणि कविता ट्रस्ट आयोजित बिरी बिरी पावस सीझन 4 तुमकां सगळ्यांक हांव देविता खोळे माय मोगाचो येवकार दिता. गेल्ल्या एपिसोडांत आमी नवी कविता आयकल्यो, नवी रुपां आमी पळयलीं. तशेंच ह्या एपिसोडानूय आमकां नवे विशय, नवी रुपां घेवन येतलीं. दायजी वर्ल्डाच्या चॅनलाचेर प्रेक्षक आसात ते आमकां पळयत आसात आनी तांचे कडल्यान आमकां मोग मेळत आसा. ताका लागून आमी आतां फुडल्या प्रेक्षका कडेन वळुया. ताच्या आदी ह्या सर्तीचे जे परीक्षक आसात भोवमानेस्त अनंत अग्नी तांकांय हांव येवकारतां. आतां आमी फुडल्या सर्तका कडेन वळुया. बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस बिरी बिरी पावस. तुजें नांव सांग म्हजें नांव स्वरा समीर गांवकर. आनी तूं खंय शिकता? हांव सर्वोदय एज्युकेशनल सोसायटीज हायस्कूल ह्या शाळेंत शिकता. आनी ह्या स्पर्धे विशीं तुका खंय कळ्ळें? आमच्या म्हणजे बिरी बिरी शिक्षिकेन पावसा आमकां विशीं. म्हायती दिली हांगा कवितेची स्पर्धा जावपाची आसा म्हणून. आनी तुवें मागीर आपलें नांव नोंदयलें. हय. हय. तशेंच तुका आवडटो कवी बीन आसा तुजो कोंकणीचो वा हेर खंयच्या भाशेन? मनोहर सरदेसाईची कविता वाचपाक म्हाका आवडटा. हय. तांच्यांनी भुरग्यां खातीर खुबश्यो कविता रचल्यात. आनी सर आयज तूं तांची कविता सादर करतलें काय हेर ना, खंयची? दुसरो एक कवीची कविता हांव सादर करतलें. बरें. ऑल द बेस्ट. नमस्कार. कवी जॉन आगियार हांणी बरयल्ली कविता म्हजो धाकटुलो दिवो आयज हांव हांगा सादर करता. ती भिराकूळ काळी किट्ट व्हडली रात, ती भिराकूळ काळी किट्ट व्हडली रात आनी काळजाक म्हज्या घावो. कोणे पालयलो काय म्हजो धाकटुलो दिवो. चली भुरग्याची गर्भातूच बंद केल्या फायल, चली भुरग्याची गर्भातूच बंद केल्या फायल. कशी मेळत मोग दिवपी आवय, कशी मेळत भयण आनी बायल. चेडो चेडू एक म्हूण हड्ड्यार हात मारून सांगतात, चेडो चेडू एक म्हूण हड्ड्यार हात मारून सांगतात. पूण चल्ला तें पळयल्यार सगळे उरफाटे वागतात. कळी आतां फुलूक सोदता, कळी आतां फुलूक सोदता, संवसार तिका पळोव दी. कळी आतां फुलूक सोदता, संवसार तिका पळोव दी. फुलपाक्या वांगडा तिका लवू 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 खेळू दी, फुलपाक्या वांगडा तिका लवू 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 खेळू दी. कित्याक मारतात तिका आवयच्या गर्भात, कित्याक मारतात तिका आवयच्या गर्भात तें एक चली भुरगें म्हूण. कित्याक मारतात तिका आवयच्या गर्भात तें एक चली भुरगें म्हूण. इतिहास तपासून पळयात, इतिहास तपासून पळयात बायलेत जिणेचे गूण. जल्म दियात त्या धाकटुल्याक, जल्म दियात त्या धाकटुल्याक जीण तुमची खोशी जातली. जल्म दियात त्या धाकटुल्याक जीण तुमची खोशी जातली. पळयशात तुमी तिका फुडें, पळयशात तुमी तिका फुडें. एक दीस खूब व्हड जातली, एक दीस खूब व्हड जातली, एक दीस खूब व्हड जातली. देव बरें करूं. स्वराबाई, जॉन बाब आगियार हांची कविता. जॉन बाब आगियार हांणी खूब बऱ्यो बऱ्यो कविता रचल्यात आनी खरीतपणान गितां रचल्यात, भक्तिगितां रचल्यात आनी कशा कवीची कविता बरे तरेन सादर करपाचो तुवें प्रयत्न केलो. ह्या कविते भितर बेजिकली कसले स्वर आसात सांगात, कितें आसा? आतां समाजान आमच्या चली भुरग्याक जल्म घेवपाक दिनासले आनी चेड्याक घराचो दिवो समजताले आनी चलयेक जल्माक येवचे पयलींच मारून उडयताले. हे कवीन ह्या कवितेक सांगपाक सोदला. ओके. आनी एक चली भुरगें म्हणून खूब सुंदर तरेन तुवें कविता सादर करपाचो प्रयत्न केलो, कळ्ळें न्ही? आतां ह्या कविते भितर दुख्खी स्वर आसात, बरोबर काय ना? दुख्खाचे स्वर आसात किंवा थोडीशी खंत आसा की चली भुरग्याक जल्माक येवपाक दिनात म्हणटात ती खंत सादर करतना किंवा व्यक्त करतना किंवा दुख्ख व्यक्त करतना चेहऱ्याचेर दुख्खीच भाव जाय म्हणत ना. लक्षांत आयलें न्ही? सो चेहऱ्याचेर सादे भाव दवरून, अशे इनोसंट भाव दवरून ती कविता सादर करूं येता.
लक्षांत आयलें म्हणजे फुडले खेपेक सादर करतना नॉट नेसेसरी की ऑल द टायम कविता सोंपता पर्यंत ते दुख्खाचे कित्याक अशें जालां अशें नाका कळ्ळें न्ही. आनी खेरीतपणान पळय म्हणजे कविता कशें आसा असले कविते भितर एक संदेश आसता तो जो कवीन बरयला तो संदेश कविता सादर करपी म्हणून तुवें वाचका मेरेन आयकुप्या मेरेन तो दवरपाचो आसता. मग देखीक जल्म दियात त्या धाकटुल्या जीण तुमची सुखी जातली खुशी जातली. ह्या दुख्खी कित्याक हो संदेश तूं आनी सांग न्ही कित्यान सांग नेटान सांग जल्म दियात त्या धाकटुल्याक फोर्सेबली सांग. जल्म दियात त्या धाकटुल्याक अशें नाका जल्म दियात त्या धाकटुल्याक जीण तुमची खुशी जातली हो संदेश तो असो म्हणजे नेटान सांगपाची गरज आसता. सो पुराय कविता तुवें बरे भशेन सांगपाचो प्रयत्न केला पूण तरी आसतना तुमची पिराय मतींत दवरून ह्यो खुबश्यो गजाली अश्यो पिरायेक धरून थोड्योश्यो मातश्यो समजून घेवपाची गरज आसता. ती इल्ली इल्ली तुज्या हातूंत भितर समजिकाय येतली म्हाका खात्री आसा. कविता बरी सादर केली. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. मग तुझें नाव सांग म्हजें नाव आर्य नित्यानंद नायक. आणि तू कितलेक शिकता हांव 7वे शिकता. आणि खंयच्या शाळेन शिकता तू. रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर. आणि आयज तू तुजी कविता सादर करतलो म्हणल्यार कविता बीन तू बरयता. हय. आणि आयज तुजी कविता तू सादर करतलो ना ना आनी हय. कोणाची. ऑल द बेस्ट. बरें जावन. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा म्हजो गांव शेळला. कवी अनिश अग्नी. फात्या पारा झिळमिट्यार मळबा किळना फागच्या आदी कोम्या सादाक राव नासतना पाक 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 करून म्हाका साथ घालपी म्हजो पेद्रू पदेर शेळला. दीस जीव धरता तसो एका हातात दाबण आनी दुसऱ्या हातात काती घेवन वाटेन सहज चलचो तसो झरझरीत माडार चडपी. चडटा चडटा पयस उरले शाळे भायर खेळटले आमकां कूय घालपी आनी महम्मद रफीच्या झेतान कातार गावपी म्हजो पात्रीस रेंदेर शेळला. दीस माथ्यार चडटा तसो ओ बाब नुस्तें जाय रे म्हूण मोगान दारार उलो घालपी म्हजी फिलोमेन नुस्तेकान शेळल्या. दनपारच्या वता कडार शेतांत राब राब राबून माथयेन माखिल्ल्या आंगान आपल्या बैलांक घेवन हर्र हट्ट हय म्हणीन धादोसकायेन घरा परतुपी म्हजो मोलू शेतकार शेळला. वत मोव जाता जाता घरच्या आंगणात धुमशेणां काडूंक येवपी आग्नेल चित्रा सीमा अभय म्हाज्या जिवा भावाची सवंगडी शेळल्यात. आमोरेर घरा कुशीच्या देवळात चलपी नेमान भजनां फोगोट्यांचो गडगड घालीत दारांतल्यान वचपी सायबीण मायेचे पुरसांव आनी घरांतले शुभम करोतीचे सूर शेणल्यान. दिसभर शेणिल्ल्या तनावनाक लागपी म्हजी गोड न्हीद शेळल्या. शहरीकरणाच्या नादांत म्हजो गांव शेळला. गांवचो हांव शेळला. गांवचो हांव शेळला. देव बरें करूं. आर्य सुंदर कविता सादर केली. अनिश अग्नी हाजी कविता. आनीक गांवांतली जिवीत आनीक शारांतलें जिवीत खेरीतपणान भुरगेपण हें कशें आसता तें दाखोवन दिवपी ही कविता तुवें पुराय भावार्थान ती सादर केल्या. तूं कविता बरयता न्ही तुवें सांगलें. याद आसा खंयच्योय 1-2 वळी बी याद जातात कवितेच्यो तुवें बरयल्ल्या. हय सर. म्हणून दाखय. एक आसलो आर्या ताका दिसलो दर्या दर्याक पळोवन आर्यान म्हणलें गणपती बाप्पा मोरया. अरे वा. आनी कविता तुवें कितले पिरायेचेर बरयल्ली. हांव 7 वर्सांचो आशिल्लो. 7 वर्सांचो आशिल्लो तेन्ना ही कविता तुवें बरयल्ली. आनी म्हाका उगडास जाता अशाच एका गेट टुगेदराक तुवें ती कविता म्हणिल्ली आनी कोंकणीतले नामनेचे कवी लेखक पुंडलीक बाब नायक हाणें सुद्दां तुका वेंगांक घेवन तुजी तोखणाय केल्ली. सो हांवें कित्याक लागून विचारलें तूं कविता बरयता काय म्हणून. तूं जर कविता बरयता जाल्यार फुडले जे इव्हेंट्स जातले अशे बिरी बिरी पावसाचे तेन्ना तुज्यो कविता सादर करपाचो प्रयत्न कर. कळ्ळें न्ही. तूं स्वता बरय आनीक त्यो कविता सादर कर. तुका चड आनंद मेळपाक लागतलो. जें कवितेंतलें भुरगेपण शेणलां हें दुख्ख आसा तें कवितेंतलें भुरगेपण शेणलां म्हणपाचें दुख्ख तुकाय आसा. तुकाय जाता. हय. हय म्हणजे खंयच्या अर्थान. सर हांव म्हजें मेन घर गांवान सो हांव थंय रावना. हांव शारान रावता. सो म्हाका हेजें खूब दूख जाता की हांव गांवान गांव सोडून हांव शारान रावता. म्हाका हेजें दुख्ख जाता. ओके.
आनीक कितें फरक आसता तो गांवांतल्या जिवनाचो भुरगेपण आनीक शारांतले म्हणजे दुख्ख जाता म्हळ्यार कितें कितें फरक आसता तो तुजे कविते भितर आयला पूण तुका कितलो समजला. सर गांवान सगळे लोक एकामेकाक वळखतात म्हळ्यार आपलेपण आसता. गांवान पोदेर येता मागीर नुस्तेकान येता. पूण ते शारान जायना. शारान आमी दार बंद करतात रावतात आमी एकामेकाक वळखना. सो गांवान तें सर जायना. गांवान एकामेका कडेन उलोवप जाता. व्हेरी गूड. हय. मनोहर राय किंवा बाकीबाब हांच्याय बी अशाच कवितांतल्यान होच सूर आयला की मनोहर राय म्हणटा की शारांक नांवां रस्त्यांक आनीक गांवांत नांवां मनशांक. आमकां नुस्तें हाडपाक शारांत मार्केटांत वचचें पडटा आनी गांवांत नुस्तेकानच आमच्या दारांत येता न्ही. हें सुंदर वर्णन ह्या कविते भितर आयलां आनी तें खूब प्रभावीपणान तुवें सादर केलें. व्हेरी गूड. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. तुझें नाव सांग सार्था संजय शेटकर. आणि तू सध्या कितें शिकता. हांव फॉरेन्सीक सायन्स शिकता. हांव फॉरेन्सीक सायन्स हो विशय मातसो आमकां नवीन आसा त्याच्या विशीं आमकां कितें सांगशी तूं. हय तर हे विशय खूब इंट्रस्टींग आसा आनी खूब बरे बरे सब्जेक्ट आसा लायक क्रायम सीन मॅनेजमेंट बीन. तर एविडन्स कलेक्ट करप ते प्रोसेस करप मागीर कोर्ट विजीट आसता आमकां मागीर तितून आमी जजाक ते लेमन लँग्वेजीन समजोवप. तर हे सगळी म्हाका खूब आवडटा हे सगळ्यो गोश्टी. हां म्हणल्यार तुका ही आवड कशी निर्माण जाली म्हणल्यार फॉरेन्सीक ह्या विशयान तुवें फुडें शिकचें म्हणून. तर हांवें लेवल 12 सायन्सान केलां. तर तेन्ना हांव जर्नल कंप्लीट करतालें. ते करतना अशें क्रायम पॉडकास्ट बीन हांवें खूब आयकप. तर हांव ह्याच फिल्डां आसा तर वीथ एप्लिकेशन ऑफ सायन्स हांव हितून कितें तरी करपाक शकता अशें दिसलें. हां म्हणल्यार क्रायम पेट्रोल बीन आदी खूब पळयताले CID बीन तशें कितें. ओके. आनी आयज तुजी कविता सादर करतले तुवें स्वलिखीत. हय हय. ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. जुनाच्या कडकडटे गरमेन बशिल्लें हांव हॉस्टेलाच्या खिडके कडेन. जुनाच्या कडकडटे गरमेन बशिल्लें हांव हॉस्टेलाच्या खिडके कडेन. आंगान मात हांव थंयच आशिल्लें. आंगान मात हांव थंयच आशिल्लें. पूण मन म्हजें शेणिल्लें वेगळेच दिशेक. पूण मन म्हजें शेणिल्लें वेगळेच दिशेक. पळोवन रूममेटान विचारलें म्हाका. पळोवन रूममेटान विचारलें म्हाका कितें जालें गो. मन कासावीस जाता. मन कासावीस येता. याद येता फक्त तिचीच गो. फक्त तिचीच गो. फक्त तिचीच गो. नटल्या आसतली भूंय म्हजी 5वे साडयेन. नटल्या आसतली भूंय म्हजी 5वे साडयेन. पालो मात तिचो दुदाचो. पालो मात तिचो दुदाचो. दूद सागराचो. तेका पळोवन चित्त जाता शांत. तेका पळोवन चित्त जाता शांत आनी मनाक मेळटा म्हज्या विश्राम. अरबी समुद्रय पांयां पडटा म्हजे भुंयेक. अरबी समुद्रय पांयां पडटा म्हाजे भुंयेक. तातूंतल्या नुस्त्या हुमणाचो वेगळोच स्वाद. तातूंतल्या नुस्त्या हुमणाचो वेगळोच स्वाद. आतां वळटात लोक न्हंयच्या नुस्त्याक. काळ्यो कुल्ल्योय धरता आमच्या म्हादयच्या पात्रान. आयकता मुगो. आतां वळटात लोक न्हंयच्या नुस्त्याक. काळ्यो कुल्ल्योय धरता आमच्या म्हादयच्या पात्रान. तायकिळोय करता मळे हिरवेंगार. तायकिळोय करता मळे हिरवेंगार. आळू अळमी आनी कर्याचो साद. तायकिळोय करता मळे हिरवेंगार. आळू अळमी आनी कर्याचो साद. भूंय म्हजी मोगाची अशीच आसा ती. आनी आतां पिशवी घेवन भुरगीं सुट्टा कोंगलां मेळोवंक रानान. पिशवी घेवन भुरगीं सुट्टात कोंगलां मेळोवंक रानान. मोराच्या सुरेल आवाजान स्वागत जाता तेंचे जोरान. मोराच्या सुरेल आवाजान स्वागत जाता तांचे जोरान. घरा येतकच आवय करता उरिल्ले घोटांचे सासांव. घरा येतकच आवय करता उरिल्ले घोटांचे सासांव. दर दिसाक आमी घेतात शांतादुर्गेचे बेसांव. दर दिसाक आमी घेतात शांतादुर्गेचे बेसांव. अशी आसा ती. अशी आसा म्हजी भूंय. अशी आसा ती. आनी आपल्या निसर्गरम्य नजाऱ्यान ती दर एक मनशाच्या दोळ्यान अश्रू हाडटा. आनी
ऐकात हां. आणि आता मागणे फक्त मागता एक, मागणे फक्त मागता एक. जल्म कितलेय दी देवा, जल्म कितलेय दी देवा, पूण भुंयेचें नांव आसचें गोंयच हां, भुंयेचें नांव आसचें गोंयच हां. धन्यवाद. सार्थक, कविता कोणे रचल्या? हांवेंच रचल्या. तुवेंच बरयल्या. प्रयत्न बरो आसा, खूब सुंदर आसा. फक्त एक गजाल कितें करप, कविता बरयता आसतना खूब गजाली एकठांय हाडप ना. एक दोनूच कन्सेप्ट घेवप, कारण सैम ज्या तरेन आज बदलता किंवा जीण आमची, ताजेर तुवें कविता बरयल्या. म्हाका सांग, पयलेंच वाक्य कितें कवितेचें? पयलेंच अशें ना, पयलेंच वाक्य कवितेंतलें परत म्हण. जुनाच्या दिसान हांव, जुनाच्या हय, कडकडट्या जुनाच्या कडकडटे गरमेन हांव हॉस्टेलाच्या खिडके कडेन बशिल्लें. गोंयाक जुनाक खरेंच कडकडटे हें आसता, गरमी आसता? ना, म्हजें हॉस्टेल गोंयांक ना, तर हांव हॉस्टेलान आसलें, तें नॉर्थ इंडियन आसा. तर थंय असो कॉन्सेप्ट आसा की जुनान खूब गरमी आसता, आनी हांवें तशी गरमी केन्ना पळयली नासली. तर तेन्ना म्हणटकीर कितें जाता पळय, म्हज्या सारक्या एका सामान्य आयकुप्याक जेन्ना हांव सगळें गोंय कडेन रिलेट करता कविता, आनीक तेन्ना हांव जून म्हयनो आनी जून म्हयन्याची तुजे कवितेंत आयिल्ली गरमी बी गोंया कडेनच हें करता. तेन्ना कविते भितर जर आयलें की खूब पयस गोंया पासून खूब पयस जुनाच्या म्हयन्याक अशें जर आयलें जाल्यार म्हाका तें कळटा की बाबा तूं गोंयांत ना म्हणून, कळ्ळें न्ही. सो ह्यो बारीकसाणो कवितेंतल्यो, कारण सगळेच कवितेंतले शास्त्रीय आसचे नात, सामान्य आयकुपी म्हूण आसता. त्या सामान्य आयकुप्या मेरेन आपली जर कविता पावपाक जाय प्रभावीपणान, जाल्यार असल्यो बारीकसाणो मातश्यो लक्षांत दवरपाक जाय. कविता खूब सुंदर आसा. हांगा कवितेच्या रचनेचेर हांव चड उलोवचो ना, कारण हो इव्हेंटच कविता रचनेचो न्ही, तर सादरीकरणाचो. सादरीकरण म्हणटा आसतना जे तरेचें सादरीकरण जावंक जाय आशिल्लें तें तुवें केलें, पूण ताजे परस आनीक चड प्रभावी जाल्लें जर जायत जाल्यार तुजी कविता आनीक बरे तरेन लोकां मेरेन पावतली आशिल्ली. तें जावचे खातीर मातशी स्पीड जर कमी आयिल्ली थोडीशी, जाल्यारय चड प्रभावी जावं येताली. तुवें सांगलें की तूं फॉरेन्सीक सायन्स शिकता. खंयची वर्स हें? थर्ड इयर. आतां पर्यंत मड्यां कडेन बी डील करपाचें आयलां? ऑटोप्सी बीन आयलां. तांचे कडेन उलयलां केन्नाय? मड्यां कडेन उलयलां? डेड बॉडी कडेन उलयलां? हय, म्हणल्यार तेतून ज्यो केन्ना उलोवपाक तर अशें मेळना, पूण तेंचे ज्यो इंजरीज आसता जावं तेंचे बॉडीचे सर्टन मार्क्स आसता, तर ते तेंच्या खातीर उलयतात. आनी तूं उलयला तांचे कडेन, उलोवपाचो प्रयत्न केला. डेड बॉडी कडेन सुद्दां उलोवपाचो प्रयत्न कर. तूं एक लकी, कित्याक तुका फॉरेन्सीक सायन्सा भितर तूं शिकता आनीक एक वेगळो विशय. सो मनशान कोणा कडेन, म्हणजे कवी जर आसत बरो कवी, ताणें कोणा कडेन म्हणून उलोवपाचो सोडप ना. डेड बॉडी कडेन सुद्दां उलोवपाची ती कापासतात, आनी तांकां जिते करपाची कापासतात जाय. लक्षांत आयलें? जिते म्हणजे फिजिकली न्ही, तांकां जिते करप, तांचे कडच्यान भासाभास करप, तांचे कडेन भासाभास करप हें खूब म्हत्वाचें. बरी बरयल्या कविता, पण वाचन जाय आनीक बरे तरेन कविते कडेन पळोवपाची एक नदर जाय. फाल्यांचें बरें कवी जावपाक पावतलें. कविता सादरीकरण खूब सुंदर जालां. थँक्यू सर. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. तुजें नांव सांग. म्हजें नांव अनंत दामोदर कुंकळीकर. आनी तूं खंय रावता? हांव रावता आक्या रावता. आनी कवितेच्या शिवाय तुका आनीक कितें आवडटा? म्हणल्यार इन्स्ट्रुमेंट्स बीन वाजोवपाक आवडटा? हय, हांव एक्टींग आवडटा म्हाका, मागीर पेटी आनी किबोर्ड वाजोवपाक आवडटा. आनी म्हणल्यार पेटी बीन वाजयता तूं, संगीतान आसा? हय. हां, ओके. आयज तूं तुजी कविता सादर करतलो? तूं कविता बीन बरयता? हय. तुजी कविता आयज तूं सादर करतलो? ओके, ऑल द बेस्ट. म्हाज्या कवितेचें नांव जावन आसा गोंय मुक्ती दीस. लोखणाचो आयलो मनीस तेणें आमकां बळ दिलें. लोखणाचो आयलो मनीस तेणें आमकां बळ दिलें. आमी सगळे पेटोवन उठले आनी आमचें गोंय स्वातंत्र्य केलें. आमी सगळे पेटोवन उठले आनी आमचें गोंय स्वतंत्र केलें. धर्तरी भल्ली रक्तान, धर्तरी भल्ली रक्तान धवे मळब सुद्दां तांबडे जाले. धर्तरी भल्ली रक्तान धवे मळब सुद्दां तांबडे जाले. आमी आमचे वीर गमयले पूण आमचें गोंय स्वतंत्र जालें. आमी आमचे वीर गमयले पूण आमचें गोंय स्वतंत्र जालें. पोर्तुगीजांनी गोंयाचेर 450 वर्सां राज्य केलें. पोर्तुगीजांनी गोंयाचेर 450 वर्सां राज्य केलें. ह्या विरांनी आमचें गोंय काळोखांतल्यान मुक्त केलें. ह्या विरांनी आमचें गोंय काळोखांतल्यान मुक्त केलें. अभिमान दिसता जेन्ना जेन्ना हो तिरंगा फडकायता.
अभिमान दिसता जेन्ना जेन्ना हो तिरंगा फडकायता. हो तिरंगा आमकां वीर हुतात्म्याची याद करून दिता. हो तिरंगा आमकां वीर हुतात्म्याची याद करून दिता. शेवटाक 19 डिसेंबरा शेवटाक 19 डिसेंबरा आमचें गोंय स्वतंत्र जालें. शेवटाक 19 डिसेंबरा आमचें गोंय स्वतंत्र जालें आनी आमी आतां मुक्त जाले. आनी आमी आतां मुक्त जाले. देव बरें करूं. अनंत, कविता वाचता हेरांच्यो? हय. कोणाची कविता वाचल्यात? हांवें पुष्पा गायतोंडे त्यांची वाचला. ओके. पुष्पा गायतोंडे हांची वाचच, पण ताजे बरोबर मनोहर राय कोंकणी भितर, बाकीबाब, माधवबाब बोरकार, रवी पंडीत, रमेश वेळुस्कार, हे हांव नांव कित्याक सांगता, पुंडलीक बाब नायक, कारण हे वेगळ्या वेगळ्या शैलींनी बरोवपी. चाफ्र दा कॉस्ट आसा आमच्या मंगळुरा भितर. सो कोंकणीन बरोवपी हे वेगळे वेगळे शैलींतले कवी जे आसात तांच्यो कविता वाच, कारण वेगळे वेगळे शैली कळटल्यो. एकाच शैलीन बरयत वचनाका. तुजे बाकीचे बरोवप म्हाका खबर ना, पूण एक बेश्टें म्हणून सांगता हांव, एक गायडन्स म्हणून वेगळे वेगळे शैली कळपाक लागतल्यो. कितें कितें कविते भितर हें आसतात, एक ताका वेगळे वेगळे अंतरप्रवाह आसतात कवितेंतले, ते अंतरप्रवाह कळपाक लागतले. लक्षांत येता न्ही हांव सांगतें. आनी हो जो तुवें विशय घेतला, हो विशय कित्याक घेवचो आसलो तुका? जेन्ना पहलगाम अटॅक जाल्लो तेन्ना आमचे कितलेशे भारताचे सैनीक मेल्ले. तेन्ना म्हाका आमच्या गोंयाची याद येयली की कशा तरेन पोर्तुगीज आमच्या गोंया येयले, ज्यांनी 450 वर्सां राज्य केली. मागीर एक दीस असो येयलो की राम मनोहर लोहिया आमच्या गोंया येवन क्रांतीची चळवळ उबी केली. तेन्ना सावन मागीर आमचे थोडे वीर मेले. आनी शेवटाक 19 डिसेंबरा आमचें गोंय स्वतंत्र जालें, तेची याद येवन हांवें पोयम बरयली. ओके. सो ताजी याद येवन कविता बरयली अशें तुवें म्हळें. तूं आशिल्लो तेन्ना? ना. या हांवें मुद्दाम विचारला प्रस्न, म्हणजे तुका कावंटर करपाक किंवा क्रॉस करपाक न्ही. तूं नाशिल्लो तेन्ना, पण तरी आसतना तुवें तेन्ना कितें घडिल्लें तें समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो न्ही, आनी तातूंतल्यान कविता बरोवपाचो प्रयत्न केलो. कारण खबर नाशिल्ल्यो किंवा आपणे अणभव घेतले नाशिल्ल्यो किंवा आपूण ज्या काळांत नाशिल्लो तेन्नाच्यो गजाली समजून घेवप आनी त्यो अशे तरेन बरोवप की खऱ्यांनीच आपूण तेन्ना आशिल्लो आनी आपणें प्रत्यक्ष तें पळयलां, अशे तरेन ते कवितेंतल्या माध्यमांतल्यान येवप हें खूब म्हत्वाचें आसता. तुका ह्या पिरायेचेर कवितेक ज्यो गजाली गरजेच्यो आसात ताची जाणीव आसा. बरयत राव, सातत्यान बरयत राव, पण ताचे बरोबरच वाचत राव. म्हणजे आमचे ज्येश्ठ लेखक ज्ञानपीठकार दत्ता, आमचे भाई मावजो, दामोदर मावजो सदांच सांगतात की 1-2 वर्सां बरयनासतना रावल्यार जाता, पण 2 दीस वाचनासतना रावपाक जायना म्हणून. वाचन सातत्यान कर, तितलो तुज्या कवी म्हणून मॅच्युअर्ड जायत वतलो आनी फाल्यां आमकां एक बरो कवी मेळपाक पावतलो. खूब सुंदर कविता सादर केली. व्हेरी गुड. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. तुझें नांव सांग. म्हजें नांव वंश नायक. आनी तूं सद्या कितें शिकता? हांव सद्याक BA करता कोंकणी सब्जेक्टान. कोंकणी सब्जेक्टान बीए करता, म्हणल्यार 3rd इयराक आसा. हय, 3rd इयराक हांव. सो आवडतो कवी कोण? आमची टिचर राजश्री सैल. राजश्री सैल. तांची खंयची कविता तुका याद जाता जी तुका आवडटा? तांची अशी म्हाका याद अशी जायत्यो आहा, बट हय तेंची एक कविता म्हणून नाका, बट एक तेंची एक कथा कशी म्हाका एक याद आहा, सोरपातेल म्हणून तिणें बरयल्ली. हां, तूं कथा बरयता? हय, हांव कथा बरयता. हय. आनी कविताय बरयता तशें कितें आसा? ना, कवितान तितलो हांव आजून म्हणल्यार बरोवंक सुरू केलें ना, पूण कथा तर शुवर बरयता. हय, कथा बरयता. हय. आनी आयज तूं खंयची कविता सादर करतलो? आयज हांव बाकीबाब बोरकराची एक कविता सादर करतलो, पंटी म्हणून. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. एक पंटी भितर पेट्टा, एक पंटी भितर पेट्टा, ती जागय रे ती जागय. एक पंटी भितर पेट्टा, ती जागय रे ती जागय. आनी घेवन आयल्या वांगडा जी तूं वाट, ती वाट सरसर ती गय. गरजे पुरते तीज दिलां ते चलतल्या पावलांक पसय. उजवाडाक कोणेच केन्ना ल्हान म्हणचें न्हय. जे फुडारांत सपन न्हिदलां ते सपनाक उठय. जे फुडारांत सपन न्हिदलां ते सपनाक उठय. तुजे पंटेन जंय जंय वात पेटोवंक मेळटा थंय पेटय. पंटी न्हय ती गुप्त दुर्गा, पंटी न्हय ती गुप्त दुर्गा. कसलो भंय रे तुका, कसलो भंय. लक्ष शस्त्रांत केंद्र कर
आनी म्हणटलो अति विजय आनी मेळटलो अति विजय. तो वरवीं पणटी जागय रे वात सरसर तिगय. तो वरवीं पणटी जागय रे वात सरसर तिगय. रात काळकी सारच्या आदीं रात काळकी सरच्या आदीं पयली जल्म मेळ्ळा तो उजय. जल्म मेळ्ळा तो उजय. देव बरें करूं. वंश बाकीबाब बोरकार हो कोंकणीतलो एक ज्येश्ठ आनी श्रेश्ठ कवी बरोबर. बाकीबाब बोरकाराच्या चडशा ज्या कवितांक तांकां एक ताल लय आसा आनीक ताल लय घेवन ज्यो कविता सादर जातात त्यो कविता बाकीबाबाच्यो सगळ्योच कविता पावल्यात. बाकीबाब म्हणटा तो एक म्हणजे जाचे अवर्णनीय अशे तरेची हें आशिल्लो तांक आशिल्लो आनीक सर्जनशीलताय आशिल्लो कवी. फक्त कोंकणी समाजा पुरतोच न्ही जाल्यार महाराष्ट्रा भितर आयज जाचें नांव खूब आदरान घेतात इतलो व्हडलो कोंकणी कवी आमी मराठीक दिलो. हिंदी कविता बाकीबाब बोरकारांनी बरयल्यात. बाकीबाब बोरकाराची कविता जेन्ना सादर करतात आमी न्ही खूब कॅर घेवची पडटा. कारण बाकीबाब बोरकार म्हणटालो की आपूण जेन्ना कविता बरयता तेन्ना आपूण रस्व दिर्घा कडेन आपूण लक्ष दिना. कारण त्यो त्या भावार्थान जेन्ना येता तेन्ना रस्व दीर्घ चड म्हत्वाचें नासता. आनी म्हणून कविता सादर करतना बाकीबाबाचें रस्व दीर्घ सुद्दां म्हत्वाचें आसा. सादरीकरणाच्या नदरेंतल्यान म्हणटा हांव. म्हणजे ताणी जर दीर्घ बरयला जाल्यार तें दीर्घच येवपाक जाय. ताणी जर तें रस्व बरयलां व्याकरणाचें शास्त्र कितें आसत सादरीकरणाच्या शास्त्रांतल्यान उलयता. आनी म्हणून त्या उतरांचेर भर दिवप खूब म्हत्वाचें आसता. एक पणटी भितर पेट्टा ती जगय रे ती जगय. ती जागय न्ही ती जगय रे ती जगय. घेवन आयला वांगडा जी तूं वाट सरता सरत तिगय. कळ्ळें न्ही. सो जागय न्ही जगय. ती जगय रे ती जगय. ती जगोवप. ती जागय म्हणून सांगता ती जगय म्हणून सांगता ताका. कळ्ळें न्ही. आनी पणटी म्हळ्यार कसली पणटी मनीसपणाची पणटी न्ही भावार्थाची पणटी ती जगोवप. आनीक ते मनीसपणाचो तो भाव भावार्थाचो भाव जो ह्या वळींतल्यान येवपाक जाय तो आनीक बरोचसो चड प्रभावीपणान येवपाक जाय आशिल्लो तो अभ्यास करचो पडटलो तुका सादरीकरणाचो. कारण बाकीबाब बोरकाराची कविता जेन्ना बाकीबाब स्वता सादर करतालो तेन्ना तो फक्त ओठांतल्यान ती कविता सादर करनाशिल्लो. ताजे भुंयो ताजे दोळे ताजी कपलावेल्यो मिरयो सगळें हें करताले. एक अशी घडणूक सांगतात की एक जर्नलिस्टांचो एक पंगड गोंयांत आयिल्लो भारतभरच्या आनीक तो मिरामारच्या दर्या देगेर भोंवतालो तेन्ना तातूंतल्या एकल्यान बाकीबाब बोरकाराक थंय बशिल्लो पळयलो आनीक तांची वळख करून दिली भारतांतले एक मोठे कवी म्हणून. आनीक ताणें बाकीबाबाक सांगलें तुजी त्या दिसा वडा कडेन गडद तिनसना ही कविता सगळ्यांक म्हणून दाखय म्हणून. आनी ती कविता सादर केली उपरांत एका परभाशीक जाका कोंकणी भाशे कडेन कसलोच संबंद नाशिल्लो ताणें खंय बाकीबाबाक सांगलें की तुज्या तुज्या कवितेंतली भाशा आपल्याक जरी कळना कोंकणी जाल्यार सुद्दां तुज्या कवितेंतलो भावार्थ आपल्याक पुरायपणान कळ्ळा म्हणून. सो भाशा कळनासतना सुद्दां भावार्थ तो दुसऱ्या मेरेन पावोवपाची तांक ही सादरीकरणा भितर आसता. ती तुज्या सादरीकरणा भितर येवपाक जाय इतलें लक्षांत दवर. ओके. नाव सांग. म्हजें नांव तनिशा नायक. आनी सद्या तूं कितें शिकता? हांव सेकंड इयर शिकता आर्ट्स. आनी हाच्या आदी तुवें बिरी बिरी पावसान भाग घेतला? ना हें म्हजें पयलें फावट. तुजें पयलें फावट. आनी बिरी बिरी पावसा विशीं तुका कशें कळ्ळें? म्हाज्या टिचरीन सांगलें म्हाका आनी तेंच्यांनी सांगलें की तूं हितून पार्ट घे म्हणून. तूं कविता सादर बीन करता हरशीं? हय. ऑल द बेस्ट तुका. बरी जावं. थँक्यू. तर म्हाज्या कवितेचें नांव आसा एका मरण पाविल्ल्या सैनिकाच्या बोल्सांतली चीट. हे कवितेचें नांव आसा राजश्री सेल. इश्टिणी मोगिणी वाट पळय म्हजी. इश्टिणी मोगिणी वाट पळय म्हजी. मागील दारांतल्या जाय जुयेच्या माटवा पोंदा रावन. मागील दारांतल्या जाय जुयेच्या माटवा पोंदा रावन. गांव शिमेवेल्या 5वेच्या दोंगराचेर लव लव वत फापुडपी फातोडेच्या सुर्याक पळयत. वत फापुडपी फातोडेच्या सुर्याक पळयत. हांव येतलो तुज्या ब्रह्मांडांतलीं सगळीं फुलां तुज्या ओट्येंत ओततलो. हांव येतलो तुज्या ब्रह्मांडांतलीं सगळीं फुलां तुज्या ओट्येंत ओततलो. इश्टिणी मोगिणी वाट पळय म्हजी. गांवच्या अस्तंतीक आशिल्ल्या दर्याच्या लारांक पळयत. गांवच्या अस्तंतीक आशिल्ल्या दर्यांच्या लारांक पळयत. सांजचें निळें जांबळें वत पात्रत वतलें दर्या लारा लारार. वाट पळय म्हाजी तूं त्या वेळार. वाट पळय म्हाजी तूं त्या वेळार. हांव येतलो
तुजेच भाशेन दिसपी सोबीत चिरवंत मोगाळ म्होवाळ एक फूल तुज्या गर्भांत रोयतलो, एक फूल तुज्या गर्भांत रोयतलो. वाट पळय म्हाजी त्या वेळार, इश्टिणी मोगिणी वाट पळय म्हाजी त्या वेळार. देव बरें करूं. तनिशा, तूं शिकता हय, खंयच्या कॉलेजींत? फादर आग्नेल. पिलार. या. म्हणजे तुज्या टिचरीचीच कविता तुवें घेतल्या. हय. राजश्रीबाई बरी कविता रचता आनीक तिका अर्थात घरांत परंपराच आसा साहित्याची आनीक ती स्वता आनीक आतां तिची धूय बी कविता रचता ल्हान पिरायेचेर. आनीक तिची कविता तुवें सिलेक्ट केली. कित्या खातीर हीच कविता सिलेक्ट केली? तर अशें दिसलें की जो सैनीक आसलो तो मरण पावलो आनी तेजे जे बोल्सान चीट आहली त्या चिटान तेजे इमोशन्स आहले जो तो आपल्या प्रेमिकाक सांगूंक सोदतालो आनी म्हाका आसलें की हांव ते तुमच्या लागीं पावो. ओके. अशे तरेचो भावार्थ आशिल्ल्यो किंवा अशे तरेचो हें आशिल्ल्यो कितें आशिल्ल्यो संदेश आशिल्ल्यो कविता जावं गितां आमी हिंदी फिल्मांतल्यान पळयल्यांत, कोंकणी गितांतल्यान पळयल्यांत, कळ्ळें न्ही. आनीक ही एक कविता तातूंतली. उच्चार मातशे स्पश्ट जाय आशिल्ले आनीक मोनोटोनस जाली, एकाच सुरांत जाली, कळ्ळें न्ही. आनी ताका लागून जे भाव त्या सैनिकाचे त्या पत्रांतल्यान जे तुजे मेरेन पावले किंवा कवी मेरेन पावले आनी कवी कडच्यान तुजे कडेन पावले, तर तुजे कडच्यान आमचे कडेन पावपाक मातशे थोडेशे कमी पडले अशें म्हाका दिसता. अभ्यास करपाक जाय. पळय टीव्हीचेर पळय, वेगळे वेगळे भासांतले कविता सादरीकरण पळय, कारण वक्तृत्व शैली किंवा कविता सादरीकरण शैली ह्यो आयज आमकां कितलेशेच पर्याय उपलब्ध आसात आनी सगळ्यांनीच म्हणजे तुवेंच अशें न्हय, म्हजे पिरायेचे सुद्दां मनशान हे नवीन नवीन ज्यो शैली आसात वेगळ्यो वेगळ्यो त्यो समजून घेवन त्यो जितल्यो आपल्या व्यक्तिमत्वाक शक्य आसा तितले आपणावपाची गरज आसता. तें तूं करतलें हाची म्हाका खात्री आसा. प्रयत्न खूब बरो आशिल्लो. Biri biri paus, biri biri paus, biri biri paus. 12 वर्साच्या वयले पिरायेची जी पळय सर्तक आसलेले तांचे कडल्यान कविता आयकल्यो, तशेंच तांच्यांनी वेगवेगळे विशय घेवन स्वरचित कविता आसात त्योय हांगा सादर केल्यो आनी प्रभावीपणान त्यो मांडल्यो. आनी हाचेर बरे तरेन तांकां प्रोत्साहन करपी आनी तांकां मार्गदर्शन दिवपी भोवमानेस्त अनंत अग्नी सर हांगा आशिल्ले, तांकांय हांव ह्या वेळार दिनवासता. आनी फुडल्या एपिसोडांत आमी अश्योच कांय नवीन कविता नवे विशय घेवन येतले. ताका लागून तुमी पळयत रावात दायजी वर्ल्ड. देव बरें करूं. कालच्यो आयच्यो खंती दुखी मेळू तुका जिणेंत सदां समाधान रस काळजा मोना भिजूंक येता कवितेचो पावस. बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस, बिरी बिरी पावस. Biri Biri Paus, Season 4.